म्हापशा मरोड वाठारांतल्या कॉस्मोस सेंटरात 2 ऑफिसां चोरांनी मंगळारा मध्यान फोडली। ऑफिसाच्या दाराचे कुलूप आणि जनेलां फोडून चोर भितन शिरले। ऑफिसांतल्यो मोलादीक वस्तू आणि 15,000ची रोख रक्कम फारयली। पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। आतां फुडलो तपास चालू आसा। काल राती माझे ऑफिस फोडलें चोरांनी हांगा आनी आयज सकाळीं म्हाजे स्टाफ येयल्ले ओपन केल्या उपरांत पळयतकूच म्हाजो ड्रॉवर जो भितरलो आसा पळय तो सगळो फोडला। जितके लॉक ड्रॉवर आसा पळय ते सगळे फोडून कॅश आशिल्ले एक 15,000 सुमार ते कॅश व्हेले हेंच्यांनी आनी प्लस भायर आशिल्ले पळय आहा तशे आहा तेंच्यांनी ते बेजिकली जितके ड्रॉवर लॉक आसले पळय ते फोडल्या। हितून एक समजता की खंयचेच ऑफिस किंवा प्रिमायसीस किंवा शॉप एस्टॅब्लिशमेंट म्हापसा मार्केटान सेफ ना। प्रत्येक गजालीक येता की सीसीटीव्ही कॅमेरा लावची की पळयची, पण हितूंतल्यान एक कळटा की कॉमन मनशान कितें करपाचें हांगा की रातचे जेन्ना कोण येता किंवा वयता ह्या संदर्भात आमी तरी अशें दिसता की ऑफिसान कांय ठेवचें न्ही, सगळे घरा व्हरच्यो पडल्यो की दवरल्यार हांगाच दवरचे पडले की त्या एक सेक्युरिटी गार्ड दवरचो पडलो। म्हाका दिसता की आयजचे जे लॉ आनी सिच्युएशन जे गोंयान आसा प्रत्येक दिसा दिसता की आयज घर फोडलें, शॉपां फोडलीं आनी आयज पळयता ऑफिस फोडलें। फाल्यां अशें जातलें की आनी कोण येतले हेज्या 2 वर्सां पयलीं ह्याच बिल्डिंगेन वयल्या 4थ्या मजल्याचेर एक फ्लॅट आसलो तो ट्राय केल्लो फोडपाक, तेन्ना ते जावंक ना। पण हांव मागता सरकारा कडेन किंवा आमचे जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा आयले आयज हांगा कंप्लेन करतकूच इमिजिएटली आयले, एक्शन जाली, मिडिया रिपोर्टर्स बी आयले, कवर करतात आयज हांगा। कित्याक एक जागृत करूंक जाय म्हापशान की आयज कितें घडटा पळय ते पयशाचो एक दुसरो हे आसता, पण चोरी जावप खंयच्या इस्टॅब्लिशमेंटाक हो एक मेसेज जे वयता चोरां कडेन की बरें न्ही। हांव सगळ्यां कडेन मागता, तुमच्या लोकां कडेन मागता की जे म्हाका अशें दिसता की कोण लोक अशें दिसले की इन्फॉर्म करचे एकामेकांक किंवा हे पुलिसांक सांगचे। आनी म्हाकाय दिसता की आयज पुलीस जे तरेन येवन हांगा आयज म्हाजे सगळे पळोवन गेल्यात, आयज ते सीसीटीव्ही कॅमेरा चॅक करतात किंवा खंयच्यान तरी तांकां कितें लूपहोल मेळटा कितें चॅक करून तांकां जाता तांकां धरपाक ते प्रयत्न चालू आसा। आयज म्हाका तर अशें दिसता की आमचें ऑफिस अनसेफ आसा।